23वा भाग गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचेर शावेराचो परिणाम. सगळ्यांक नमस्कार. ह्या भागांत आमी सान फ्रांसीस शावेरान गोंयांतल्या क्रिस्तांव समाजाचेर केल्ल्या परिणामाचेर खोलायेन पावतात. क्रिस्तांव समाजा घडोवपाक शावेराच्या प्रभावाचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो आनी क्रिस्तांव धर्माच्या टिकपी हाजेरेन ताचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. गोंयचे संस्कृतायेचेर परिणाम जालो. गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचेर शावेराचो प्रभाव. 1542 ह्या वर्सा सान फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयिल्ल्यान ह्या वाठाराच्या इतिहासांतल्या म्हत्वाच्या अध्यायाची सुरवात जाली. ताच्या वावराचो आनी प्रभावाचो गोंयांतल्या क्रिस्तांव समाजाचो वाड आनी उदरगतीचेर व्हड परिणाम जालो. गोंयांत क्रिस्तांव धर्माची स्थापणूक. गोंयांत शावेराच्या मिसावांक लागून क्रिस्तांव धर्माची स्थापणूक जाली. ताणें प्रचार, शिकोवण आनी व्यक्तींक बाप्तिस्म दिवपाच्या यत्नांक लागून ह्या वाठारांत एक घटमूट क्रिस्तांव समाज वाडलो. शिक्षणीक आनी समाजीक उपक्रम. शावेराचो प्रभाव धार्मीक गजालीं भायर पातळ्ळो. ताणें शैक्षणीक आनी समाजीक उपक्रमांची सुरवात केली, शाळा स्थापन केली आनी समाज कल्याणाचो प्रचार केलो आनी ताका लागून क्रिस्तांव समाजाची उदरगत जाली आनी गोंयच्या समाजांत ताचो एकीकरण जावपाक योगदान मेळ्ळें. धार्मीक प्रथा आनी परंपरा. शावेराच्या शिकोवण आनी मार्गदर्शनाक लागून गोंयच्या क्रिस्तांव समाजांतल्या धार्मीक प्रथा आनी परंपराची बुन्याद घाली. ताच्या प्रभावाक लागून गोंयच्या क्रिस्तांव धर्माचो अभिन्न अविभाज्य जाल्ल्या धार्मीक चालीरितींच्या आनी आध्यात्मीक आचारांक आकार दिलो. गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव धर्माचो टिकपी उपस्थिती. शावेराचो प्रभाव पिळग्यांनी प्रतिध्वनीत जायत गेलो आनी ताका लागून गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव धर्माची टिकून उरली. क्रिस्तांव समाज हो गोंयकार अस्मिताय आनी समाजाचो एक अभिन्न भाग जालो. गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव मुल्यांचें एकीकरण. गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव मुल्यांचें एकीकरण. शावेराच्या प्रभावाक लागून गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव मुल्यांचो आस्पाव जालो. क्रिस्तांव समजुती, मुल्यां आनी प्रथा ह्या वाठारांतल्या संस्कृतीक कापडा कडेन गुंथिल्लीं जालीं. कला, संगीत आनी उत्सवांचेर प्रभाव. शावेराच्या प्रभावाखाल क्रिस्तांव धर्म गोंयचे कला, संगीत आनी उत्सवाचो एक अभिन्न भाग जालो. क्रिस्तांव विशय आनी उत्सव गोंयच्या संस्कृतीक अभिव्यक्तीन खोलायेन रुजला. गोंयच्या क्रिस्तांव धर्माचेर शावेराच्या प्रभावाचो दायज. गोंयांत क्रिस्तांव धर्माच्या टिकपी हाजेरेन शावेराच्या प्रभावाचो वारसो स्पर्श करपा सारको उरता. शावेरान शेकड्यांनी वर्सां आदीं रुजिल्लीं परंपरा आनी मुल्यां तिगोवन दवरून गोंयांतलो क्रिस्तांव समाज वाडत आसा. गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचेर सान फ्रांसीस शावेराचो परिणाम खोलायेन आनी तिगून उरलो. ताच्या प्रभावाक लागून गोंयांत क्रिस्तांव धर्माची स्थापणूक आनी वाड जावन ताची संस्कृतीक आनी धार्मीक अस्मिताय घडोवन हाडपाक म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. ह्या एपिसोडा खातीर म्हजे वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार. गोंयच्या क्रिस्तांवांचेर शावेराचो प्रभाव. क्रिस्तांव धर्म आनी गोंयच्या संस्कृतायेचेर ताचो प्रभाव तिगोवन दवरून समाज हो ह्या प्रदेशाचो इतिहासाचो एक व्याख्यात्मक अंग उरला.